नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय, गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला म्हणले पेजान तुका स्वागत. आजी कामद एकादशी सर्व एकादशी देवान युधिष्ठिराक सांगून दिवचेत. तदना कामद एकादशीचे काणी कसं होतं सांगून दिलं म्हणारी स्वर्गलोकांतू गंधर्व लोक म्हणून सांगून एक जाग आसा. थंयचे रायत पुंडरीक. ते पुंडरीकाले ते जागेरी केन्नाय पद म्हणजे एक गंधर्वत लळितू तागल बायल लळिता तना त्यांनी दोगे बारी मोगान जीवन काडटा आशिल्लींची वायडीक जावन मस्त वर्स जल्ले जल्लारी तांगेर मध्येशी ते मोगाक कसलेची एक कसले उणपणे आज ताई येण आशिल्ले तितले बारी चंदान मोगान जीवन काडचे. त्यांनी एक पंथा कसं केलं म्हणाल रायू ललिताक मस्त दिवस थंय रब्बून पद म्हणूक म्हळ्यार घरा वचना अशी थंयची राया लगीची बैसू कितें सांगता. तशी 2-3 दिवस चेतनाके ललिताक जोर बायलेले उडगास येता. आज ताई बायले सोन रब्बणी तशी जोर बायलेले उडगास येता. अशी बायलेले उडगास करतची पद म्हणटा आसतना रायाल बुखारी पद म्हणटा आसतना म्हणजे पदाचे ते श्रुती राग सगळे चुकून वता. तशी तदना ते पुंडरीक म्हळ्यार रायाक सेवक जावन सैनीक जावन आसताची नागत ते नागांक येद्रा बशील जनांक गेले मायंड रीड करूंक जाता. तशी ते नाग राया गेला सांगताची तो हांगा तुमगे कितें पद म्हणटा जाल्यार तागेर मन तागेर बायले लगेत. राया आयकतना रायाक कोप येता. तशी रायू ताका शाप दिता कसं म्हळ्यार भुमीन तूं नरभोजी जावन जन्म घेवो म्हूण सांगून. तशी कैरा बनाशी कोणा येद्रा म्हणल्यार खावचे तसर एक बरी वायट बुद्धी आशिल्लेक नरभोजी जावन हांगे लळीत भुमीन तूं जन्म घेता. मस्त दिवस जावन बामणाल कसले खबर ना म्हूण सांगून सोदून येवचे बायलेक हांगा राया लागी पावतना खबर सकड मनावता. तशी बायलय लळिताय कसं करता भुमीन तूं येता. भुमींत येवन बामणाक सोदूक सूर करता. तशी विंध्याचल पर्वता लागी पावतना थंय श्रृंगी मुनीले आश्रम आशिल्ले थंय पावतना लळिता श्रृंगी महर्शीला वचून सांगता मेर बामणाक सोदून येता येयली मस्त दिवस जाले सोदून सूर करून म्हाका खंय मेळ्ळी त्यांनी अशी सगळें आतां तांकां शाप मेळ्ळा आमी सगळें काणी सांगतना श्रृंगी मुनी सांगता चैत्र मासान तुले शुक्ल पक्षान तुले एकादशी जावन आशिल्ले कामद एकादशी तूं आचरण करी तुका बामण तुका वापस मेळटा पळय सांगून. तशी महर्षीन सांगिल प्रकार दशमी दिवसू सूर्यास्तमय नंतर द्वादशी दिवसू सूर्योदय ताई एकादशी व्रत अनुष्ठान करता. तशी एकादशी व्रत द्वादशी दिवस पूर्ती केल्ले कूडले तिका तिगेल बामणू पूर्व रुपारीची वापस मेळटा. हांगा नरभोजी जाल्ले म्हूण सांगतना आमी फिजिकल वर्ल्डान तूं मना वर्क जाल्ले वायट बुद्धीन तूं वच्चे जनांकात म्हळ्यार वायडीक जेतन सकल आयकसर मागीर वायट फ्रेंडशिपा सकल पळोवन बुद्धी सकल चेंज जावन वच्चे तसले जन आसना. तशी बामणाले बुद्धीन तुज्या कसलेची चेंज आयला जाल्यार ते सकल सम करूंक कामद एकादशी काडी येता. तशी जे बायलेले स्वभावान तूं रितीन तूं सगळे कसले चेंजीस आयला म्हूण जाल्यार ते वय सम वट्टेरी वायट वट्टेर तांणी वत्ता आसता जाल्यार तांकां सम वट्टेर हाडूं कितें कामद एकादशी काडल्यार गुण मेळटा म्हणून आमी विश्वास करून कामद एकादशी काडका. आज पारणा टायम येता द्वादशी दिवसू सकणी 1 गंटे नंतर पारणा सोडका जाल्ले म्हळ्यार पारणा टायम पळोवन एकादशी व्रत पूर्ती करचे जनांनी 1 गंटे नंतर तुळसी तीर्थ पिवन एकादशी व्रत
पूर्ती करयता नंतर सकाळचे पूजे नंतर देवस्थान आसुकून तीर्थ पिवन आमकां एकादशी व्रत पूर्ती करयता. वनवासा वेळारी पांडवांनी सर्व एकादशी चुकनाशी ताजे रितीर पालन करूं आशिल्लें. तशी एक एकादशी काडल्या निमित्तान मेळ्ळेलें पुण्यान आतां तांकां इतलेंय व्हडलें एक युद्ध जिखूच्याक जाल्लें. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.